नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडेकराचो येवकार खबरो विस्तारान. आज उटंगाराचो रेड अलर्ट गोयच्या वेधशाळेन सादूरकायेची शिटकावणी दिल्या. फाटले कांय दीस नेट धरिल्ल्या पावसान पालसणां झाडां कोसप चालूच आसा. सांग्या, केप्यां, काणकोण चड करून दक्षिण गोंयान चडशे रस्ते उदका पोना. कांय घरांनी उदक भरला. आतां मेरेन 59 इंच मायज पावस, सरासरी परस 25% मायज. 8वी मेरेनच्यो शाळा आज आनी फाल्यां बंद. जोरदार पाऊस कोसळत आशिल्ल्यान केन्नाही भूस्खलन किंवा दरड कोसळपाची शक्यता निर्माण झाली आसा. तेका लागून रात्रीच्या वेळाचेर अंची घाटांतल्यान संचारबंदी लागू केल्ली आसा. तशेंच पर्यायी मार्ग म्हणून जेवडा, हळ्याळ, येल्लापूर, शिर्शी, कुमटा ह्या मार्गान प्रवाशांनी वचोवचे अशी सूचना कारवार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान दिल्ली आसा. तेका लागून रात्रीच्या वेळाचेर जर कारवाराक वचूंक जाय तर जेवडा वाशांका पयलींपेक्षा 100 किलोमीटर जास्त प्रवास करचो लागतलो. गेल्या 4 दिसांतलो सतत पावस आणि आयज हवामान खात्यान दिल्लो हाय अलर्ट आणि हे जर पळयलें जाल्यार पावस जोरान चालू आसा. बार्देशांच्या वाठारांचो जर नियाळ घेतलो जाल्यार हांगासर आमी गिरी आहा आणि ही गिरी पंचायत दिसता. पंचायतीन उदक भरला, पंचायतीन उदक गेला. सगळे पंचायत बंद केल्या. दुसरे रस्त्या वयल्यान उदक भरला. सगळे आमी 2-4 दीस पयलीं पासून पावस येयले तेन्ना पासून हांगासर पळयलें जाल्यार उदक इतलें आसनासलें, पण आयज मातशें उदक वाडलां, चडलां. तशेंच दुसरें तिलारी डॅमाचें उदक सोडपाचें आसलें. तेन्ना जर आयज जर पळयलें जाल्यार शापोरान उदक जेन्ना सोडटात तिलारीचें तेन्ना उदक शापोरान हयच भरता. पूण सकाळ मेरेन तर लो टायड आसल्या कारणान उदक अजून मेरेन चडोंक ना. हाय टायटाचेर समज आतां तेंचें उदक घातलें जाल्यार आनी पावस जर जोराचो आहा जाल्यार चडोंक शकता. तशेंच फायर ब्रिगेडीक पासून 2-4 कॉलां येयल्या की खूब कडेन झाडां पडल्यात आनी कितें जाता. हे आतां हे उदकांसून पळय हांगासर रस्त्यासून गाडी येयल्ली दिसता. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता. आमी धावकोण ह्या गांवांत आसा आनी पोरूं हांगासर अशीच पावसान परिस्थिती जाल्ली. जवळ जवळ 10 घरां सामकी घरांनी उदक गेल्लें आनी लोकांक अर्जंटली थंयच्यान मागीर शिफ्ट करपा आयलें. ताका लागून ह्या वर्साय ती परिस्थिती जावची न्ही म्हणून स्थानीक डेप्युटी कलेक्टर तशेंच कुळेचे PI येवन हांच्यांनी आतां पाहणी केल्ली आसा आनी हें उदक तुमी पळोवपाक शकता की कशें वाडत चल्लेलें आसा. पण अजून पर्यंत गांवांत उदक वयर चडोंक ना. पण तरी आसतना लोकांनी आपलें सामान शिफ्ट करपाक तांकां ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. आनी जर समज जर उदक चड वाडलें आनी लोकांच्या घरांनी येवपाक लागलें जाल्यार तांकां हांगासर एक लागीं स्कूल आसा थंय तांकां स्कुलान शिफ्ट जा अशी म्हणून ऑर्डर येयल्ली आसा. आनी आतां तुमी पळयलां आसतलें सगळी घरांची पाहणी करून आतांच डेप्युटी कलेक्टरान सगळे लोकांक इंस्ट्रक्शन दिलां. हायवे लागून जायत फावट इश्यू वयर काडलो गव्हर्मेंटा कडेन आनी हे बुडत ते आमी हायलायट केलोले जायत फावटी. कित्याक आमकां दिसतालें पावस चड पडलो जाल्यार हिंगा इजी हायवे बुडटा म्हूण. पूण आतां हांवें चोयले ते भाशेन आतां हायवे बांदताय थिंग देखून आख्खें उदक भरलो आहा आनी रस्त्या वयल्यान उदक वयता आतां. कित्याक आमी गव्हर्मेंटा अलर्ट केलो पूण हायवे स्ट्रिटाचेर करून सांगलें हिंगा आमकां जाय बेनावली देखून स्ट्रिटाचे वयर काडली. कित्याक असो सिट्युएशन जालें जाल्यार आख्खें बुडटलें आमगे गांवूय बी. कित्याक आनी आतां देखून बुडोला कितें हे पुरोयल त्या कारणान बुडोला हिंग चोया तुमी हिंग आख्खें बुडलो आहा. आख्खें रस्त्याचेर येवपाक फकत एक इतलो उलो आहा 1/2 मिटर. थोडे कडेन ऑलरेडी रस्ते बुडले थोडे कडेन रस्ते बुडलो आहाय आनी हिंगा हायवे दाखय तुका. ताका लागून आमी हायवे को आहा वेस्टर्न बायपास येतो हिंगा मंगोल एरिया आनी सेरावली एरिया मदीं हिंगा आहाय तें आमी दाखयता. कित्याक म्हाका दाखोवपाक लोकांक इतू फ्लडींग जाता न्हू हिंगा. कित्याक हे फ्लड प्लेन आमकां हें गांव सांबाळपाक जायो आनी हेजे मुखार गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें. काल सांजे सावन सालसेतीन भरपूर पावस पडला आनी हांगासर आमकां दिश्टी पडटा शेतां बुडल्यांत, रस्तो बुडला. तरी पूण पावस जोरान चालू आसा आनी असोच पावस पडलो जाल्यार आनिकूय बुट्टी येवपाक शकता. प्रुडंट मिडिया खातीर सालसेतान सावन साविडेस. तुम्ही पळयतात जो आतां भाग आसा बुडलेलो तो काळाळी म्हणटा हे केपें मतदारसंघा येता. म्हणल्यार जे हांगच्यान जो आमी म्हणटा पाड्डे बुडले आतां कमीत कमी ते काळाळी साकून जो पर्वत पयर तुमी पळयले आसतले जे पाड्डे बुडलेले म्हणटा चंद्रेश्वर भूतनाथ जो रोड आसा थंय कमी कमी आतां 2 किलोमिटर हांगा रोड बुडलेलो आसा. जो मेन हायवे आसा केपें ते मडगांव रोड हो टोटली अंडर वॉटर आसा. फक्त कितें आसा जे थोडी एरिया जी वयर आसा
तेजी जी लेवल हाय आसा ती मदीं उदकाची आनी मातशी वयर आसा ती तेतूर उदक पावना. म्हळ्यार आतां हे पळयल्यार तुमकां दिसतलें की हेणें खुबशे जी सकयल लो लायंग एरियाक आसा तेंगे लोकांची घरां सुद्दां उदक भरलें आसतलें. आनी हो कंटिन्युअसली पावस चालू आसा. जे प्रमाणे सांगलां काल की आयज रेड अलर्ट घोशीत केल्ले आसा. ताका लागून जे प्रमाणे तेणी अलर्ट केल्ले तेच प्रमाणे पावसान आपल्याले जे धुमशाणां म्हणटा तशी घातलेली आसा. आनी रोड सगळे उदकापोन येयला. हेसर ट्रॅफिक टोटली डायवर्ट केल्ले आसा. जे चांदरच्यान एक सायडीन चांदरच्यान केल्ले आसा आनी दुसरे सायडीन तियामा रोडा वयल्यान जे कुडचडे मतदारसंघाचे सायडींतल्यान डायवर्ट जाता. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर जो काळारी म्हणटा केपें साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. आज हांव हांगा आमच्या हवेडे पंचायती वॉर्ड नंबर 7 आसा. हांगा आमचो एक इश्यू जाल्लो आसा जो वर्सां आमकां एक प्रॉब्लम जाता आनी आमच्या एक हांगा ड्रेनेज आसली जे सगळें उदक जें मुखारल्यान येतालें तें उदक हांगा वयतालें व्हांवोन. सो हांगा कोणी तरी हांगा प्लॉट केलो आनी ताका प्रोविजन करनासतना तेमी हांगा ड्रेनेज आसली ती आमची पुरोवन उडयली. आनी आमी ह्या पंचायतीक लेटर केल्लें, इंटिमेशन केल्लें, सांगलें तांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक केल्लें की तुमी ते आमकां ड्रेनेज ओपन करून दिया म्हणून पावस पयलीं नाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातलो म्हणून. आतां टोटल एक 10 घरांक आमी इफेक्ट जाता. ही लो लायन एरिया आसली कारणान हांगा सगळें उदक भरलेलें आसा. तेंचो गोंयचो रोड ब्लॉक जाल्लो आसा. तशें आनी एक मुखार 7-8 घरां तांकांय त्रास जाता. सो हेजेर बेगीन ऑथॉरिटीन दखल घेवची आनी आमकां कितें तरी हांगा प्रोविजन करून दिवचें. हांव जे जाग्यार उबो आसा जो देसायवाडा हवेडे हे गांवांक सद्याक जेंगे जे बागायतदार आसा जे ड्रेनेजीस आसा तशीच लोकांची घरांनी सद्या उदक पावल्लें आसा. जो कालच्यान जो चड पावस पडला तेजे परिणाम हांगा दिसूं हवेडे गांवांत दिसता. मोस्टली सगळ्या घरां हांगा जी लो लायंग एरिया आसा जे देसायवाडा म्हणटा ते उदक भरलेलें आसा. लोकांक खबर आसा हांगा पळय तुमी पळयता की जे सगळे लोकांचे जे बारीक घरां आसा हांगा एक 10 घरां आसा थंय तर उदक सामकें तेंपूर आसा घराच्या. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर हवेडे केपें साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. जपानाचो आदलो प्रधानमंत्री शिंजो आबेचेर सकाळी गोळीबार. नारा शारान प्रचार सभेक उलयतना हल्लो केलो. आबेक बेशुद्ध अवस्थेत हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. तो बेशुद्ध आनी क्रिटिकल आसा. हल्लेखोराक पुलिसांनी अटक केला. आबेचे भारता बरोबर बरे संबंध, खासा करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर. चीना आड आंतरराष्ट्रीय आघाडीचो तो आर्किटेक्ट आनी मुखेल खामो. पंचायत वेंचणुकेच्या नांवान विधानसभा अधिवेशनाक कातर. आता 25 दिसांचे अधिवेशन 10 दिसांचे. 11 ते 22 जुलय अधिवेशन जातले. बिझनेस एडवायझरी कमिटीन थारायले. काँग्रेस म्हणटा फुडलें अधिवेशन 2 सप्तकांचे तरी घेयात. विजय म्हणटाय जाय जाल्यार वेंचणूक जातकच घेयात. वर्साक 45 दिसांचे विधानसभेचे कामकाज फाटली कांय वर्सां 20-25 दिसांचेर आयला. अधिवेशनाक आनी वेंचणुकेक काम करपी त्या स्टाफाक त्रास जातलो म्हूण अधिवेशन 10 दिसांत कवळटा. 10-20 असेंब्ली करतली. कित्या खातीर कारण कितें? ते कारण एक गव्हर्मेंटान एक विशय हाडिल्लो की पंचायत इलेक्शन आनी पंचायत इलेक्शनाक प्रमाणे सगळो जो स्टाफ आसा तो एंगेज उरता. पंचायत इलेक्शन्स आसा आनी पंचायत इलेक्शनाचें काम आमच्या गव्हर्मेंट स्टाफाचेरूच सगळ्या पडटा. सो दॅट अलोंग द एसेंब्ली चालू आसतना पंचायत इलेक्शनाची तयारी करप हे स्टाफाक शक्य ना. कारण सगळी कडेन तोच स्टाफ त्याच डिपार्टमेंटाचो स्टाफ सगळी कडेन रिपीट करता. ती क्वेश्चन अवर्स आनी एसेंब्ली परत हांगासर रातची आनी ते दोनी मॅनेज जावचें ना. पोजिशनाक मागलें की हे दीस फुडें व्हरा आनी मागीर इलेक्शन जालें. ऑपोजिशनाक मागप खूब सोंपें आसता. सरकार चलयता आसतना पूर्ण बजेट पास करून घेवपाक जाय. अदरवायज पूर्ण बजेट जो पर्यंत पास जायना तो पर्यंत बाकीचे डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट जे आसा ते हॅम्पर जायत आसता. त्या खातीर पूर्ण बजेट पास जावप हें चड म्हत्वाचें आसा. विरोधक म्हणटा फुडलें अधिवेशन तरी व्हडलें घेयात. सो आमी असो डिमांड केल्लो की वोट ऑन अकाउंट तुमी आनी 2 म्हयन्या खातीर घेयात आनी फुडलें आसा तशें सेशन सेम बिजनस जो आहा तो फुडले डेटीक ट्रान्झॅक्ट करप. कित्याक पयलेंचदा अशें जाता की गेले 5 वर्सांनी पयलेंचदा एक 5 आठवड्याचें म्हणल्यार 1 म्हयन्याचें सेशन गोंयाक मेळटालें. सो लोकशायेची हत्या म्हणटा ती सुरवात जाल्ली आहा. आतां आमी स्पिकरा कडेन एक एश्युरन्स मागलें की फुडल्या सेशनचें जातलें. तातूंत हे दीस आहा ते तरी तातूंत घाल आनी मेकअप फॉर दोज डेज. ऑन दॅट ऑल्सो देर हॅज बीन नो क्लियर अश्युरन्स गिवन. तीन जो तमाशा केल्लो तो इट वॉज लायक वन सायडेड. इट वॉज ऑलरेडी प्री प्लॅन्ड.
हांगेलो जो वॉयस आहा तो वॉयस हे गव्हर्मेंटान आनी हे BSc मिटिंगान आयकोंकूच ना. दे आर नॉट इवन बॉदर्ड कितें सांगता ते. आमकां ही खात्री पडलेली की बाबा ते कटेन करतलेच म्हणून हे सेम थिंग जालें. ताका लागून आमी प्रेस कॉन्फरन्स पासून घेवन आमी सांगलेले आनी सेम जे आयज सरकार सांगता आपूण करता म्हणून ते करीत ना. बोलत्यात कितें करता हे आपणाक जाय तशें सेटिंगां करता आनी आपणाक जाय तशें चलयता. आमी स्पिकराक आयज रिक्वेस्टूय केला एसेंब्ली सेशन आतां कर्टेल करता फुडें आमकां तितलें तूं वाडोवन दी आनी हे जातलें म्हणून आमकां आशा आहा. चीफ मिनिस्टरान सांगलें की आपूण एश्युरन्स दिवंक शकना पूण स्पिकरान एश्युरन्स आमकां वर्बली दिला नॉट इन रायटींग. पोगो बिलाचेर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीची चर्चेची तयारी. पोगो बिलाचें हांवें थंय तांकां सांगलां स्पिकराक हांवें रिक्वेस्ट केला. इवन विरेशान ताजेर उलोवंक नासलें पूण हांवें उलयलां की पोगो बिल घेवंक जाय डिस्कशन. ताजेर सोक्षमोक्ष लागूंक जाय. तें फ्रिजान कोल्ड फ्रिजान घालून जाय तेन्ना तें भायर काडप जाय तेन्ना ओपोजिशन डिवायड करपाक तें वापरप हें सारकें न्ही. सो वेदर दीस बिल फिट्स विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन then it should be accepted by the honorable speaker and it should come up for discussion and we will also participate in the discussion and if it is good for the people of Goa we should adopt it. We should accept it. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. NDAची राष्ट्रपती पदाची उमेदवार द्रौपदी मुर्मू प्रचाराक गोंयांत. गोंयचो तेंको मागूंक मुर्मू 14 जुलयाक गोंयांत वंचित समाजाची आसूनय ह्या पदा मेरेन पावंक तिणें काडिल्ले त्रास सगळ्यां खातीर उदाहरण म्हणून कला संस्कृती मंत्री गोविंद उलयला. मुर्मू विशीं जागृताय आनी तिचे तेक्याक BJPचो ST मोर्चा 13 जुलय मेरेन गोंयभर मोहीम चलयतलो. आज द्रौपदी मुर्मू ह्या नांवाची रितसर NDAचो उमेदवार म्हणून आज जाहीर जाल्ले आसा. ह्या 75 वर्साच्या इतिहासांत पयलीच पावट ट्रायबल कम्युनिटीक एक रिप्रेझेंटेशन एक उमेदवार म्हणून आज घोशीत जाल्लो आसा. सबंद जे गोंय जे आसा ते रुरल भाग जे आसात त्या भागा पर्यंत ह्या राष्ट्रपती पदाचो उमेदवार जे आसात तांचे कार्य तांच्यो ह्या सबंद भारतीय संबंध आशिल्ल्यो भावना लोकां पर्यंत पावच्यो म्हणून एक स्तुत्य असो उपक्रम आमच्या भारतीय जनता पक्ष गोंय फाट्याच्या वतीन आनी ST मोर्चाच्या वतीन एक आयोजन आमी करपाचें केल्लें आसात. एकंदरीत उमेदवार कसो आसचो आनी उमेदवाराची निवड कशी जाल्ली आसा हें आमकां लोकां पर्यंत पावपाक जाय. कारण 14th आमच्यो आदरणीय ज्यो द्रौपदी मुर्मू ज्यो आसात त्यो आमच्या गोंयांत आमचे आमदार जे आसात तांकांय मेळपाक येवपाचें आसा एज अ कॅम्पेनिंग पार्ट ऑफ इट. सेजा वेदांता कंपनी कामगारांक काडूंक सोदता. तो इशू केंद्रीय कामगार आयुक्ताक लागता. कामगार आपल्याक मेळ्ळे तांकां सरकारा वतीनची मदत करूंक येता ती करता म्हणून सांगला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. सरकारान मायनिंग लिजा ताब्यात घेतल्या उपरांत सेजा वेदांतान आनी कांयच उपाय ना जावन कामगारांक काडपाक पावलां उखल्ल्यात. मायनिंगाच्या विशयाचेर म्हाका ते आयज सगळे जाण मेळ्ळे. तेंची नोटीसूय तेंच्यांनी म्हाका दिल्या. तेंच्यांनी ते सेंट्रल लेबर कमिशनराच्या अंडर येता. ओके हांवें ताका कन्सर्न म्हणजे तेंच्या नोकरी आनी हेज्या संदर्भात जी जी कितें मदत करपाक जाताली सरकाराच्या वतीन ती सगळी केली वयतली हें सांगलां. नव्या सरकारांतलो मंत्री म्हणून निलेश काब्रालाक 100 दीस पुराय जाले. कुडचडे पालिकेन हो दीस दबाज्यान मनयलो. काब्रालान केक कापलो. प्रत्येक म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्ताराक काब्राल पालिकेच्या कामाचो इशूंचो नियाळ घेता. पालिकेक लोकांक हाचो खंय बरो आधार जाता. नॉर्मल सिनारियो भितर एवरी फर्स्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ म्युनिसिपालिटीचे आमी इशू आसा ते घेवन बसता. सो आयचे आज एक केक कातरला आनी बरें दिसता की कावन्सिलरान केक कातरला म्हणून. सो इशू आसा की कसले इशू पेंडींग आसा हे आमदार गव्हर्मेंटा कडेन म्युनिसिपालिटीची उरल्या तेंचे कडेन फॉलोअप करून काम व्हरपाची फुडें व्हरपाची काम आमी करता. सो आज 8-7 कावन्सिलर येयले तेंचे विशय कितें आसले ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी करतात. As decided by our MLA that he would visit municipality every first Thursday to sort out all our issues of all our councillors. Today he came to our municipality, discussed various issues of our councillors and sorted them out.
and it is a very good thing that he is coming to our municipality. In fact, we should go to him, but he comes to municipality to understand our difficulties and our problems. And also there were many people who came to visit him, which is a very good thing. WADची फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम हॅक, सायबर अटॅक, कसलीच फायल उक्ती जायना, बॅकअप मेळना. 21 जुनाच्या मध्यराती हॅक जाल्या म्हूण WADची सायबर क्रायमांक कागाळ. हॅकर्स डाटा परत जाग्यार घालूंक खंय बिटकॉइन क्रिप्टोकरन्सी मागता. सिस्टम हॅक जाल्ल्यान ह्याचे 15 म्हत्वाच्या सुवातींनी लक्ष दवरूंक डाटा एकठांय करूंक त्रास. घेवया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात फ्रुट. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. आज तुमचो संघर्ष ट्रॅव्हल्स कितल्यावो दीस हो? संघर्ष टायप 22 दीस, पण आमी कालच्यान पयर CM आमी म्हटलेले की बुधवारा दीस आमकां जर CM सरान ऑर्डर बी दिवना कांय कळना जाल्यार आमी नेक्स्ट डे उदक सुद्दां घेवची ना म्हणून, कित्याक ती उदकाचेरूच आशिल्ली, उदक भरपूर पिताली ती. सो कालच्यान तांकां आतां उदकूय बंद केल्या कारणान ते आयज सामकें जाम जालें. बाकीच्यांक उबे रावली काय गोळ येता आतां हे 108 गाडी येयल्ली आतां 108 गाडी येयल्ली. केन्ना येयल्ली? तुमकां चॅक केले? कितें सांगलें मागीर? हां ना तेंच्यांनी डॉक्टरांनी कोण येयल्ली पळय? हां चेक केलो, ओटी मेळ्ळें पूण तेजे पोटान दुखता म्हणटा. हां ताका हॉस्पिटलान वचूंक सांगलें तेंच्यांनी. मग तेंच्यांनी व्हरोंक ना 108? ती व्हरपारी जी आसली ना ते आपूण वचना म्हणटा. हां पळय कोणाक चॅक केलें? हिका पयर प्रेशर हे जाल्लो तेचो, नांव कितें? देवयानी तामसे. तेचो प्रेशर चॅक करून घेतलो आनी तेका न्ही एक्चुली हाडलेली तेकाच लागून एम्बुलन्स. तेका सकाळच्यान कितें जाता म्हणटाले ते, म्हणजे पोटान दुखता म्हणटाले आनी अकस्मात तेका कलकलूंक जाल्ले अशें जावपाक लागलें. पूण तेका लागून एम्बुलन्स हाडलेली, पूण प्रेशर तेचो नॉर्मल आसा. पूण डॉक्टरान सांगलें तेका ECG करची पडटली म्हणून, हॉस्पिटलान व्हरप म्हणून. पूण ते हॉस्पिटलान वचपाक रेडी ना. नांव कितें? विद्या नायक. विद्या. आनी कोण? ही तांकां GMCन व्हेल्ली तुका, पूण आतां ओके आसा. ओके. एसिडिटी प्रॉब्लम जायत आसा कंटिन्यू. परत तेका खूब हें जाता. पयर तेजी शुगर लो जाल्लेली 120 जाल्लेली शुगर. मागीर तेका GMCन एडमीट करून GMCन तेंच्यांनी कितें कितें म्हणटा म्हणून मातशें नॉर्मल करून मागीर प्रायवेट व्हेलें. प्रायवेट व्हरून नॉर्मल करून ते परतून जॉयन जाले आमी. टोटल तुमी कितले जाण आसात? 7 जाणां. 7 जाणां. 3 केसीस जाले अंगणवाडी टिचर्स आजार मेळचे बसल्यार. आयज एम्बुलन्स येयल्ली 108 आनी एकटे बायलेक चॅक केले. पूण चॅक करता आसतना डॉक्टरान सांगलें की तेका हॉस्पिटलान व्हरोंक जाय. पूण तेणें बायलेन सांगलें आपूण वचची ना, हांगा स्ट्रायक करतली म्हणून. वाळपयच्या हायर सेकंडरीचो वेलो मोजलो सापूच गरगलाक. भुरग्यांच्या वर्दळीचे हे बिल्डिंगेन केन्नाय अरिश्ट घडूं येता म्हूण पालकांक धाकधूक. 1985 बांदिल्ले हे हायर सेकंडरीक आज मेरेन फक्त रंग मारला. वेवस्थापनाक कागाळ करून जाली. आमदार मंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण PTA मागता. आमी हेज्या पयलीं 2 वर्सां पयलीं आमी PWD बिल्डींग सेक्शनान आमी ऑलरेडी तांकां हाडून एस्टिमेट करून ऑलरेडी आमी पणजे पर्यंत धाडलेलो आसा. ही 2 वर्सां ते फायली तश्योच पडलेल्यो आसा. आमी परत तांचे विचारता पळय ते तश्योच फायली पडलेल्यो आसा. आमकां आतां एक भुरग्याचे पालक जेन्ना आमचे कडेन मिटिंगेक जेन्ना विशय करतात तेन्ना आमकां ते परत विचारता खंय पालक कितें करुया, कितें एक्शन घेवया. आमी हे आमचे जे सर आसा आमचे बिल्डींग सेक्शनात तांकां आमी 2-4 फावटी ताका रिक्वेस्ट केलें. निदान आमकां एक कापेत तरी वयर घालून जे गळटा भंय दिसता ते एक ते आमचे जे हे आसा सिमेंट जे फुटोन पडटा एक भंय दिसता की फुडें कितें एक्सिडेंट जायत म्हणून. हे तशें आमचे हे हॉर्टिकल्चर जे आसा ते आमचे भुरगे खूब बदला. थंय भंय दिसता कितें फुडें एक्सिडेंट जाय ते पाणी पडोवपाक ते फुगता. आनी गेले फावट 2-3 फावटी आमकां प्रिंसिपला एक जे PTA सगळे येवन आमचे कडेन उलयले आमी कितें तरी एक्शन तेजेर घेवया. आमी तेच हेणी आमी ते आमचे PWD आमचे वाळपय ऑफिसर वचून सांगलें. तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें की आमी वयर कापेत घालता म्हणून. ते कापेदूय बी ना. आनी गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी आमच्या सत्तरी एकूच आसा ती सायबान 85 सालात केन्ना तरी बांदलेली तेन्ना. तेज्या उपरांत फक्त तेंच्यांनी चुनो मारपाचें काम केलां आनी रिपेरींग कांयच ना. जाल्यार कितें प्रॉब्लम जाला कितें एक्सिडेंट जाला ताका जबाबदार पडटा म्हणून. हांव म्हाजें जें कर्तव्य आसा हांव आमचे MLA स्थानीक आसा आमचो बाबा आसा तेज्या पर्यंत हे सगळ्यो गोश्टी हांव पावयतलो आनी तेज्या कशें बेगींतल्या बेगीन कशें करून घेवपाक जाता ते हांव करतलो. आजून आमी आमचे MLA कडेन हे गोश्टी आमी पावोंक ना.
तामिळनाडून कायदो बदलून जल्लीकट्टूक जावं शकता जाल्यार गोंयान धिऱ्यो कित्याक जावंक शकना काय म्हूण बाणावलेचो आमदार वेंजेचो आर्ग्युमेंट. धिऱ्यो खंय गोंयचो पारंपारीक खेळ. एनिमल क्रुएल्टी कायद्यान दुरुस्ती करून वेंजी येता त्या विधानसभा अधिवेशनात बिल हाडटलो. विजय म्हणटा शिंगांक कॅप घालून धिऱ्यो करूं येता. Tamil Nadu Amendment to Cruelty, Animal Cruelty Act 1960 म्हणून. The similar way I have introduced a bill saying that Goa amendment की आमगे स्टेटीन धिऱ्यो मुळो चलता आणि ते धिऱ्यो उमकी म्हयन्यां भितर चलता आणि हे म्हयन्यांनी आमगे हे ट्रेडिशनल स्पोर्ट चलत ते स्पोर्टाक क्रुएल्टी एक्टासून एक्झेम्प्ट करचे म्हणून. आणि दिस इज वॉट वी हॅव पुट. नाव दिस हॅज टू बी पास्ड. लिगली इट हॅज टू बी वेटेड आणि पास. तामिळनाडून पास केलं जाल्यार हिंग कित्याक पास जावना जातलेंच. आणि वेर क्रुएल्टी टू एनिमल्स इज कन्सर्न जोरी तरी एक्ट आयलो म्हणटरीच तेन्ना क्रुएल्टी बी सगळी बंद जातली. बट द गेम वील गो ऑन. शो मस्ट गो ऑन म्हणटा न्हू ते भाशेन धिऱ्यो मस्ट गो ऑन. माडाचे तण जावंक शकता जाल्यार बैल पाळीव जनावर कित्याक जायना. जेन्ना रात्यामध्ये कोकनट ट्री हा माड हा तो माड आमी ग्रास केल्लो आणि मागीर काम जालें म्हणटरी ग्रास आतां परत माड करपाक तयार केल्ली. सो जेन्ना अशें जाता तेन्ना बुलाक आमी इन गोवा कांट वी पुट हिम एज अ डोमेस्टीक एनिमल. विजय म्हणटा अपघात जावपाचो आसल्यार कसोय जाता ताका लागून कोण गाडयो चलोवप सोडिना. जर जालीकट्टू जावंक शकता जाल्यार धिऱ्यो कित्याक न्ही हे मताचो हांव कशें करता. जालीकट्टूकूय बी सुप्रीम कोर्टान म्हणिल्लें की इट इज क्रुएल्टी म्हणून. द रेस वॉज कन्सिडर्ड क्रुएल्टी. सबसिक्वेंटली देअर गव्हर्मेंट वॉज प्रोएक्टिव्ह टू पुट अप द केस इन अ रायट मॅनर टू कन्विन्स द ऑथॉरिटीज दॅट इट इज नॉट क्रुएल्टी. सो सेम थिंग वील हॅव टू डू. कितें ताका वयर कोणसाक हें घालून बी शिंगाक कॅप बीप घालून करूं येता. लायफ कित्याक वचना. गाडयेन बसल्यार एक्सिडंट जाता. लायफ वचना मग गाडी चलोवचो ना तूं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राजधानी आणि स्मार्ट सिटी पणजी पहिल्याच दडका सरशी बुडली. प्री मान्सून कामा वेळार जाल्ली जाल्यार गटरांनी बाटल्यो आणि कोयर खंयचो हो प्रश्न. नगरसेवकांची पणजेकार आणि टुरिस्टांचेर बोटां. डोर टू डोर कोयर एकठांय करूनय लोक खंय कोयर गटरांनी वडयता. टुरिस्ट खंय बेशिस्त. स्मार्ट सिटीच्या नावाचें पणजेकारांक वर खरें, मात शारांची मुळावी ड्रेनेज सिस्टमूच चोक. वर्सा प्रमाण अंदूय पहिल्याच दडकासरशी पणजी बुडली. चडशा गटरांनी बियरीच्यो बाटल्यो, कपडे, प्लास्टीक, घराचो कोयर. नगरसेवकांची आपली राजावां. लोकांनी खंय कोयर गटरांनी उडोवचो न्ही. CCB कडल्यान प्री मॉन्सून वर्क जे आशिल्ले न्ही ते ड्रेन्स आमच्यो ऑलमोस्ट सगळ्यो 90% 95% आमी क्लीन केल्ल्यो. सो आफ्टर मॉन्सून्स आमी पळयलें की खूब कडेन आमकां कचरो जशे बाटल्यो किंवा बाकीचे कपडे सुद्दां अशे ड्रेन्सान मेळिल्ले आसा. आनी त्या खातीर परते ब्लॉकेज जाता. हांव लोकां कडेन मागता की अशे ड्रेन्सां कडेन किंवा हाजे कडेन खंयच कांय कचरो उडोवचो न्ही. कित्याक आमचो डे टू डे कलेक्शन आसता CCBचे. मंडे आनी थर्सडे आमचो ड्राय वेस्ट कलेक्शन आसता. सो हांव अपील करता सगळे पणजेकारांक की लिटर खंयच करचें न्ही. पण अनफॉर्च्युनेटली जितले आमी काम करता तितले लोक तो खुबदां आमकां सपोर्ट असो मेळना. म्हणजे लोक कितें करता कोण ट्युरिस्ट आसत, दुकानवाले आसत किंवा कोणी आपलो कोयर आपले डस्टबिनान उडोवच्या जाग्यार लोक काडटा आनी इजी म्हणून हातून उडयता, ड्रेन्सान उडयता. ट्युरिस्ट गोंयान येता तांणी स्पेशली हे मेळटा ते कोयर भायर उडोवचो न्ही. लास्ट इयर आमी एक क्लिननेस ड्रायव्ह घेतिल्लो. दादा वेद्य रोडाक आमकां 131 बियर बॉटली मेळिल्ल्यो. म्हणजे इतलें सरप्रायझींग दिसता की सोऱ्याच्या हातून भशेन ते काडटा ड्रेनान उडयता. स्पेशली दुकानवाले जे आल्कोहॉल बीन विकता ताणें आपल्या कस्टमरांक मातसो रिक्वेस्टिंग मोडान सांगपाक जाय की ते भायर उडोवपाचे न्ही. पिता ते पिका म्हणून डस्टबिनान उडया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.